फुल लीक जाल्लो आसा की आमकां त्या सिच्युएशनान जेन्ना जे केस जातालो तेन्ना आमकां वचपाक वाट सोदची पडली. तेन्ना आमी फाटल्याच्यान येवन तेजी पळयलें कितें बाबा इन्सिडंट कितें जाला तो जालो तो पळयलो. त्या नंतर आमी एका फायर होस हाडपा लागून धांवले. तेन्ना धांवून येवन तर आमकां बाकी स्टाफांनी आनी फायर ब्रिगेड जे स्टाफ आसा हांगसर आसा ते तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो आनी आमी त्या सपोर्टान काम केलें सगळें. आनी सगळ्याक सिनियर ऑथॉरिटी आसा, EMS आसा की आमचो सेक्युरिटी ऑफिसर आसा किंवा नोडल ऑफिसर आसा, सगळ्यांक आमी पयलीं त्या टायमार सगळ्यांक कळयलें. आनी कोण इंजर्ड बी जाले हांगा? इंजर्ड फकत तेंचो तो टँकराचेर जो कोण तेंचो स्टाफ जो आसा तो एक इंजर्ड जालो. जेन्ना त्या टायमार इन्सिडंट जालो त्या टायमार तेजेर कितें तरी लिक्वीड पडलें आनी तो मातसो इंजर्ड जालो. चड मेजर ना. हांगा हे करतात गाडी अनलोडिंग करता हय. मागीर काय ना लीक जाता म्हणून काय करपाक गेलो तो सुटलो. सुटले. तुजें नांव कितें? बाजीराव गोसावी. लोडिंग करता लोडिंग करता आसतना तो मातसो लिकेज जालो तेन्ना इमिजिएटली आमचे फायर टेंडर हांगासर आसतात. राउंड क्लॉक फायर टेंडर आमी अलोंग वीथ द क्रू हांगासर दवरिल्ले आहा आनी ते इमिजिएटली तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या कारणान ते इमिजिएटली हांगासर टँकरा कडेन पावले आनी हांगासर ते आमकां कळ्ळें की लिकेज जाला म्हणून. तेन्ना आमी इमिजिएटली आमी कुलींग करपाक स्टार्ट केलें आमच्या टँकर फायर टँकर आनी सायड बाय सायड आमी 2 टँकरी आमची फायर टेंडर फ्रॉम मारगांव फायर स्टेशनान आपयल्यो आनी त्यो टायम पावल्या नंतर हो उजो लागून हांगासर लिकेज जाल्ली ती आमी स्टॉप केली आनी हितून आमकां कळ्ळें की एकटो कितें इंजर्ड जाला असो अशें म्हणटा ते, पूण आमी प्रत्यक्ष जेन्ना पळोवनासले. मे बी शिफ्टेड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रिटमेंट आनी बरे भशेन जालें. आमचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्लें आहा आनी हांगासर कोणाक मार वचूना, कोणूय फायर जावना आनी बरे भशेन आमी आटोप्यान हाडले आनी देर इज नो एनी प्रॉब्लेम अबाउट इट. कितलो ऑक्सिजन बी हे जावन गेलो ते ऑक्सिजन ते डिटेल आमकां खबर ना, पूण हो एक टँकर आमी गोवोरमेंटान हांगासरले फ्रॉम कोल्हापूर टू हांगासर गोंया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येता आनी ते लोड करता अशें आमकां म्हायती कलेक्टरा कडल्यान मेळिल्ली आहा. आनी फर्दर डिटेल तुमकां जाय जाल्यार तुमी अवश्य आमचे कलेक्टर मॅडमी कडेन विचारचे. थँक्यू. तुमी ऑक्सिजन सेव केला सर, तो लीक जातालो तो तुमी बंद केला? लीक जातालो तो आमी कंप्लीट बंद केल्लो आहा. आतां लिकेज तुमी पळयतले जाल्यार यू कॅन लिकेज ना, लिकेज देर इज नो लिकेज एट ऑल आनी देर इज नो एनी अदर चान्सीस ऑफ एनी फायर एनी लिकेज फर्दर. We are also just checking it out and then let known to you. leakage from the machine tank. I am also not aware of the technical details, but somehow some bolt had come out. Perhaps the technical people will be able to help you out with the exact details. You have ordered the fire brigade. Yeah. So they are the technical people. They'll be able to help you out as to what exactly happened. But it is now under control. Nothing to worry at all. Everybody worked very hard. Police, the fire brigade, our team is there. Nothing to worry at. Okay?